भितर सरल्या आनी तांकां उखलून व्हेल्लें आसा. This is what Bharatiya Janata Party is capable of when they are scared, and they are scared of the truth. So as far as defamation case is concerned, we welcome it. We welcome all your actions. आता आमकां परत परत म्हणटाले तुमी पुरावे दियात. आता सीएमाक पुरावो दिवचो पडटलो की what exactly did Aam Aadmi Party leaders say, and whether what we said amounts to defamation of the chief minister and his wife. कित्याक तुमी पळयलां सत्यपाल जी मलिकजीन सेम एग्जैक्ट म्हणिल्लें, सीएम की बीवी अलग से पैसे लेती है और सीएम पैसे लेता है. हे कितें ताजेर कित्याक तुमी डिफेमेशन केस घालूंक ना? Why did you not put a defamation case against Satyapal Malik so far? He has said clearly कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, सीएम अलग से लेता था, सीएम की बीवी अलग से लेती थी. जर कोंकणीन कोणाक सांगूंक जाय म्हणूंक शकता, सत्यपाल मलिकजीन म्हटले की गोंयान भरपूर भ्रष्टाचार चलिल्लो, सीएम वेगळे पैसे घेता आनी सीएमाची बायल वेगळे पैसे घेता म्हणून. Why was no defamation case filed against Satyapal Malikji? Whatever it is, तुम्ही आमचेर घालूंक सोदता घालात, वी वेलकम इट. आमी तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. आमी तुमच्या कोर्ट केसींक जेलीक सुद्दां भिवपाचे ना. यू आर वेलकम टू डू वॉट एवर एक्शन यू वॉन्ट. यू कॅन नॉट शट आवर माउथ. आमी सत्य उलयत रावतले आनी तुमचो गव्हर्मेंट पड म्हणसर सत्य उलयत रावतले. हांव मागता बाब फ्रांसीस कोएलो हाजेर 2 उतरां सांगचो. So, I want to start with a little story. आमचे थिंगा आतां पावस काबार जाल्या उपरांतसान आमी कांय झाडां बा हें जालेलीं गार्डनान बा आमी साफ करूंक नासलीं म्हणून सकाळीं फुडें आमी सोवांक हिंगा तालिगांव बाजारान गेल्लीं. तालिगांव बाजारान मानाय सोदूंक गेलेले. मानाय म्हणल्यार थिंगा एक मानाय कमीत कमी 1000-1200 रुपया मागता दिसाचें काम करपाचें. कितले मागता? 1000-1200 रुपया. आमच्या तालिगांव थिंगा बाजारान तुमकां केन्नाय मानाय जाय जाल्यार भरलेले आसता सकाळी फुडें. तर आमी मानाय हाडलें आनी तें काम चालू करून घेतलें. मागीर न्यूज येयलो, एक 7:30-8 सुमार न्यूज येयलो. न्यूज येयला की आयज नाजाल्यार काल होमगार्ड्स हाची भरती जाल्या आनी हेजे अनाउन्समेंट जालें होमगार्ड्साची भरती जावपाची. 143 posts are vacant for home guards. So we did a little research on that home guard posts, and we found that 9,000 people, 140 वेकन्सी भरपाक 9,000 लोकांनी समज ते केलां, एप्लिकेशनां केल्या. त्या नोकरेन तुमी पळोवंक वचत जाल्यार दिसाक 500 रुपया पडटा ते होमगार्डाक. तेय ज्या दिसा तेणी काम केलें त्या दिसा 500 रुपया त्या भुरग्याक मेवतले काम केल्यार. ही जावन आसता परिस्थिती गोंयची. परिस्थिती इतली बेकार आसा की 9,000 लोक आर विलिंग टू टेक जॉब्स दॅट आर लायक पेईंग लेस देन अ लेबरर इन द मार्केट. भायलो पळय लेबरर येवन आमच्या मार्केटान मानाय उबो रावता, तेका तो 1000 रुपया तरी हे मानार कोत्ता आनी मागता. आनी आमचे पळय गोंयचे भुरगे आहा, आमचे तरणाटे आहा, ते 9,000 एप्लिकेंट्स आर आस्किंग फॉर अ जॉब विच विल पे देम लेस देन 500 rupees or about 500 rupees a day on an average, and not even confirm that they will get 30 days wages at the end of the month. 30 दिसांचे तांकां वेजीस आख्खे मेवचे ना. म्हणजे तांकां 15 दीस ड्युटीचेर आपयले जाल्यार 15 दीस इंटू 500 तांकां तितलेच पयशे मेवतले. म्हणजे 7,500 ते जोडटले म्हयन्यांचे. त्यावन सुबेज ते तालिगांवचे आमचे पळय मानाय रावलेले आसतात ते जोडटा. ही जावन आसा परिस्थिती जॉब्स हाची गोंयान. लोक इतलो डेस्परेट जाल्लो आहा, दे आर लिटरली डेस्परेट. वाल्मिकी बाबान म्हणल्या त्या भाशेन कोणाची आमी आयकल्या एकल्या बायलेन तेजे चलयेचे काजाराक पळय दागिने हाडून तयार केलेले, ते दागिने विकले आनी कोणाक पयशे दिले आनी जॉब घेतले. तांकां बावड्यांक जॉब मेवले, तरी विकते जॉब तेणी घेतला आनी तांकां मेवला जॉब.
म्हणून ते भायर सरान ते म्हणटा बाबा आमचे आसूं आमकां जॉब मेवला, आमकां ते पयशे आमी दागिने हिंगा दवरले ते शेटी कडेन ते वचून काडूंक जाय, हे जॉब मेवले आमकां ते दागिने काडूंक मेवतले, चलयेचें लग्न आमी 2 वर्सांनी करतले आनी आमी फुडें सरतले, आमकां हितून पडपाचें नाका. बट दिस इज द डेस्परेशन and the BJP has the bloody audacity to sell these jobs. Shruti Prabhugankar, who's a BJP प्रवक्ता, यांनी ही जॉबा इकल्या. ते इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडपाक हो प्रमोद सावंताक कितें पडला की माझे नाव कोण पिड्यार कोत्ता आनी माझे अरे तुझे नाव इतले तुका प्रॉब्लेम आहले तर सीएमाच्या खुर्चीर बसो नाका, बिकॉज डोंट बिहेव लायक अ 2-year-old चाइल्ड. वो 2-year-old child who sits on the chair and says, ना तो म्हाका अहें म्हणटा आनी वो ताका मामी तेणें अहें म्हणलें आनी पापा तेणें तोहें म्हणलें, ओली गजाली करनाका. आमी लिस्ट हाडला. तो म्हणटा मरे प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली वचोन घेतलेलें आनी त्या लोकांचेर तो डेफिमेशन सूट काडल्या. आमी लिस्ट हाडल्या त्या लोकांची, नेम, एड्रेस, ईमेल आयडी, फोन नंबर सगळें आमी घाला. तेका आनी सोदपाची गरज ना. आमी लिस्ट दिता तुका. डिफेमेशनार तुमी टायम वेस्ट करी नाका. हे लिस्ट दिया, जाय जाल्यार डिफेमेशन सूट आमी तो ड्राफ्ट करता आनी तुमकां दिता. डिफेमेशन आमीच फायल करता. डोंट वेस्ट युअर टायम ऑन डिफेमेशन्स. And if you have the time for defamation, spend the time on getting a judicial inquiry to see who is selling our jobs. आमचे टोन्नाटे गोंयचे मोत्ता जॉब ना म्हणून. They are literally dying. People are desperate. And when they are desperate, they are buying jobs. Your people, the BJP karyakartas, are selling these damn jobs. And instead of investigating that and coming to the point, you're talking about who said what about my wife and who said what about me and who said what about my party. What is this absolute bullshit? हे कितें सोजमला प्रमोद सावंत? तुका त्या खुर्चेर बसयला, तुजें नांव आमी रोशन करपाक, काम करपाक बसयला, लोकांक जॉबां दिवपाक बसयला. If you can't give government jobs, you bring other jobs into the state of Goa and give people jobs. 9,000 people have applied for 143 home guard jobs where they don't even get paid 500 rupees, which is close to the minimum wage. And this Pramod Sawant has the bloody audacity to tell us that he is going to work on defamation for us. Don't waste your time. We've given you a list of people who are there at the press conference. The video is there. Attach the video. You can get a defamation draft online anywhere and put it. Don't waste time on that. Waste time on figuring out who is selling government jobs and waste time on creating more jobs for the youth. Because that will solve the problem. Putting defamation suits on us won't solve the problem. This Pramod Sawant has lost his marbles completely. Another thing about the Enforcement Directorate. See, the Enforcement Directorate was formed in the year 2004 after international pressure was put on India because India had a lot of Hawala operators. And 2004 a law was made to find out what happens with proceeds of crime. म्हणजे कोणे कितें क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी केली आनी त्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीन ताका पयशे मेवले, ते पयशांचे तेणें कितें केलें आनी ते पयशे कशे तेणें धुले, खंयच्या वॉशिंग मशिनान धुले, ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तेणी ईडी काडलेलो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट प्रोसीड्स ऑफ क्राईम? सो लेट्स लुक एट द क्राईम ऑफ कॅश फॉर जॉब्स. आय हॅड माय मदर्स ज्वेलरी सोल्ड अँड आय गेव इट टू वाल्मिकी हू इज एन IAS ऑफिसर टू बाय द जॉब. हांवें एका पयशे दिले उपरांत द क्राईम इज कमिटेड. नाव वॉट इज हॅपन टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राईम विथ वाल्मिकी? The person who's taken the cash, you have to investigate what happened to the cash with that person. That is the job of the Enforcement Directorate. What is the Enforcement Directorate doing? It's calling me up. It's calling the person who's giving the cash. तुकडे हुशान पैसे येलेले. हे कितें नाका जाल्ले? कितें हे मूर्ख समजता आमकां? We know how to read the law. We have read the law. We know what the Enforcement Directorate is supposed to do. So don't make people fools. Don't use the ED to threaten local Goans who have in desperation bought jobs. Use the ED to find out what Pooja Naik, what Dipanjali Sawant and what Shruti Prabhugankar did with the cash that they collected to take these jobs. Call them up, question them. Do not call up the people who have given the money. This is what I would like to tell Dr. Pramod Sawant. And like I said, we've got a list. We will submit it to you. You want to do the defamation? We are making your life easier. Do the defamation as soon as possible and finish it. Get it out of the way. Kabar कर defamation. हेजे time waste करू नाका. आमी तुका help करता defamation file करपाक. पण तू कितें काम करून तुका बसयला सिटीचेर on the seat to get Goans jobs and to safeguard our jobs and not sell them and ensure that whoever sold the jobs are being bought to check. Please ensure that you do that damn job rather than do this nonsense of down defamation kottolo and कारवाई kottolo and yen go and mad kottolo ते. हे सगळे आमकां सांगू नाका. हे सगळे फोकाणा मेरेक आमच्या वर करू नाका. आमी बेश्टे हिंगा टाइमपासाक बसले ना. तू म्हणटलो डेफेमेशन कर आनी आमी सगळे घरा वचून रडटले म्हणून. आमी हिंगा लिस्ट हाडल्या. लिस्ट दाखयता, नांवां आहाय, हेजेर करा डेफेमेशन. आमी तुका हेल्प करता.
ही फकाणां बंद करा आनी कोणे जॉब जिखल्या तेंचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा तुमकां इतलीच कपासत आहा जाल्यार. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या तरणाट्यांक जॉब्स मेळना तेजेर कितें करा. थँक्यू. सो यूथ प्रेसिडेंट रोहन नाईक. नमस्कार. ज्या भशेन काल आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे एअरपोर्टाचे भायर प्रेस दिलो तेतून तेणें सांगलें आनी तेणें आमकां ट्राय केलो आमी भिता काय पळोवपाका म्हणून. पूण ताका सांगपाक सोदता तेणें एक स्टेटमेंट केलो की ऑपोजिशन पार्टी जितल्यो आसा इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी ते डर्टी पॉलिटिक्स खेळटा म्हणून. पूण ताका हांव सांगपाक सोदता दीस डर्टी पॉलिटिक्स गोंयांत भारतीय जनता पार्टीन हाडले जेन्ना तुमच्यांनी करप्ट MLAंक आपल्या पार्टीन ओडून हाडलो, आपल्या पार्टीन डिफेक्ट केलो आनी तांकां क्लीन शीट दिली. तुमी बाबूश मोन्सेरात आसल्या मनशांक जे कोणे तुमी सदांच म्हणटाले की तेणें ही इज अ रेपिस्ट म्हणून त्या मनशाक तुमी आज भारतीय जनता पार्टीन हाडलो आनी तुमी ताका क्लीन शीट दिली. दीस शोज द डर्टी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी खेळटा, नॉट आम आदमी पार्टी म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर सांगूंक सोदता की आमी थोडे दीस पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान धाड घातिल्ली की 945 जॉब्स आयिल्ले आनी तेतून 29,000+ लोकांनी फॉर्मां भरली. पूण ते इन्व्हेस्टिगेट करता परत हायलायट करता की फॉर्म नंबर 1 ते फॉर्म नंबर 6,000 म्हळ्यार थंय फॉर्मां गायब आशिल्ली आनी दीस हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. त्या 6,000 फॉर्माचें कितें जालें? अरे तें सांगपाचें सोडून तूं जे कोणे पयशे बाबड्या लोकांनी आपले त्रास काडलेले, गोल्ड लोन काडलेलो नाजाल्यार कोणा कडेन पांय पडून पयशे घेतलेले, त्या पयशांचे त्या लोकांक तूं आयज धमकायता नाजाल्यार तूं आमकां धमकायता. तें करपाचें सोडून हे 6,000 फॉर्मां खंय गेली, हे जॉब्स कम कोणें केलो, हे पयशे तेंच्यांनी कितें केले तेजें इन्व्हेस्टिगेट कर मरे. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. यू टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट यू आर अशेम्ड ऑफ दीस वॉट हॅज हॅपन्ड. तें सोडून तूं आपले छाती फुलोवन सांगता आयज की ना वी वील पुट अ डिफॅमेशन केस. यू आर वेलकम टू डू दीस. आमी खंयच्याय डिफॅमेशन केसीक भिवचे ना आनी जाता तितले 1,000 डिफॅमेशन केस घाल. वी हॅव स्पोकन द ट्रूथ. आनी आमी सत्यपाल मलीक जे तुमचोच एक्स वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणें कितें सांगलां पळय तेंच आमी सांगलेलें आसा. थँक्यू. यूथ वायस प्रेसिडेंट सलमान. देव बरें दीस दी तुमकां गोंयकारांक. पळया आयज हे जे कितें चल्लेलें आसा गोंयांत हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती कितले चुकीचें काम करता. आयज आमकां तेंचे प्रवक्ता प्रोग्रामाक आफयता आनी सांगता की तुमी जेलीन आहले. अरे बाबा तुमी याद तरी करा, भगत सिंग जे आमचे एक फ्रिडम फायटर इतके व्हडले ते सुद्दां जेलीन आशिल्ले. महात्मा गांधी आमचे ते सुद्दां जेलीन आशिल्ले. कित्याक? कोण तरी जुलूम करतालो म्हणून जेलीन आहले. आयज आमची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा आनी आमी भगत सिंगच्या हेजेर चलता, तेणें मार्ग दाखयला तेजेर चलता आनी आमी आंदोलनासून येयल्ली पार्टी. तुमी आमकां भिवूं शकना. आनी आमी आमचे गोंयकारां वांगडा ठामपणेन रावतले. आमी फाटीं सरचे ना ज्या मेरेन हो स्कॅम भायर येयना, ज्या मेरेन कोण कोण दोशी आसा तांकां हे करूंक कितें म्हणटा ज्युडिशियल हे जायना, तांकां कॉन्विक्ट जायना, त्या मेरेन आमी थांबचे ना, आमी रावचे ना. कित्याक? दुसरें म्हणजे जे पर्सनल अटॅक म्हणटा, दीस इज नॉट ए पर्सनल अटॅक. वी आर नॉट आस्किंग युअर पर्सनल कितें म्हणटा ते तुमची कितें पर्सनल प्रॉपर्टी तेजे बद्दल आमी उलयना. आमी हांगा उलयता, तुमी एक पदार बसलेले आसा, आमचे मुख्यमंत्री आसा आनी त्या नात्यानी मुख्यमंत्रीक जाप विचारपाचे ऑपोजिशनाचें काम तो धर्म आमी पाळटा आनी तो धर्म आमी पाळूंक जायना म्हणून तुमी असली जी कामां करता तर तुमी चुकीचे आसा, आमी चुकीचे ना. आनी आमी ज्या मेरेन न्याय आमच्या लोकांक मेळना, परत सांगता तुमकां, ईडी आनी ह्यो ज्यो एजन्सीज आहा आमचे गोंयचे सर्वसामान्य लोकांक सतोवपाचे ना. तेंच्या वांगडा आमी सगळे रावलेले आसा आनी आमी ठामपणेन तांकां सपोर्ट दिता. तेंचे त्रास जे आसा ते आमकां खबर आसा, तेंच्यांनी कितें भोगलां तें आमकां खबर आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता, आम आदमी पक्ष हो केन्नाच तुमचे फुडें तकली सकयल करचो ना. अरविंद केजरीवालजी ठामपणेन झगडीत आहा दिल्लीन. आमचे मनीष सिसोदिया जेलीन त्रास काडून येयल्लो आसा, आजून तेंचेर कांयच सिद्ध जावंक ना. तरी तुमी जे म्हणटा तर हे जुलूम आनी जुलमाचे अगेन्स्ट जे झगडटा ते आमी आनी आमच्या पक्ष जे हांगा बसलेले आसा आनी आमी कशेच भिचे ना. इन्कलाब जिंदाबाद.
questions that you all might have. सर मुझे ये लगा कि तुम सीएम कहते कि डू यू पीपल हैव एन प्रूफ रिगार्डिंग हिज वाइफ एंड अबाउट द सीएम की इन्वॉल्वमेंट इन द केशव जॉब सी हो पळय स्टेटमेंट केल्लो न्हू कितें स्टेटमेंट केल्लो दिल्ली वचून सीएम पळय आतां सामको हें जाला तो ते स्टेटमेंट तुमी तो व्हिडिओ आनी प्रेस कॉन्फरन्स मातसो दिल्लीचो पळयात. आमी कितें म्हणना की हूंय तरी एका बायलेचें नांव येयलां हितून कोणें तरी हूंय तरी नांव घेतलां एका बायलेचें त्या बायलेचें नांव घेतलां म्हणून तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमी त्या बायलेचें नांव घेवंक ना कोणें तरी दुसऱ्यान घेतलां आनी ते डॉक्युमेंट आमकोडें येयलेलें आहा पूण आमकोडें ते डॉक्युमेंट येयले उपरांत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. आतां द ओनस लायज ऑन द सीएम. He's proof. He was asking us for proof. No, he's like you're asking us for proof because the CM asked for proof. Now we are saying, boss, you put the defamation, and we will prove what we said is true. That document is already with the government. That document is already registered. म्हणून तो सामको बेजार जाला आनी ते डॉक्युमेंट आमच्या हातीन येयला आनी त्या डॉक्युमेंटाचे फुस्तार हे दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. त्या डॉक्युमेंटाचे फुस्तार आमी उलयले न्ही जे काय उलयले. फाल्यां तो म्हणटलो ह्या बेश्टे उलयले न्हू. डेफेमेशन मिन्स काय ना आसतना आनी बेश्टे प्रूफ आसतना उलयला. आमी प्रूफ कोणाक दाखयतले डेफेमेशन करा न्हू. आमी म्हणटा डेफिनेशन पळय आमी हेल्प करता जी डेफिनेशन करपाक कोणाची नांव बा तुमची चुकोन रॉंग बायत म्हणून आमी बरोवन दिता नांव सारकी करा सारकी नांव नंबर एड्रेस बा सारकें म्हणजे बरोया आमी दिता तुमकां आनी मागीर द ओनस इज ऑन अस टू पूट दॅट प्रूफ इन कोर्ट. नो वील पूट दॅट प्रूफ इन कोर्ट बिकॉज दिस नॉनसेन्स ऑफ प्रूफ काय प्रूफ ना तांचो पळय स्पोक्स पर्सन उलयता. This nonsense is it's unacceptable. The proof does not lie on us. The job scam has come out because people have gone to the police. Correct? Whose duty is it to bring the proof and gather evidence? It's a public prosecutor. The law, if goincha लोकाक नoko जाल्यार it's a public फाल्यां म्हाका कितें जालें कोणें म्हाजेर कोणें अटॅक केलो हांव पुलिशेन गेलो हांवें कंप्लेंट दिली. Police has to file the FIR. The government has to appoint the public prosecutor to fight for the people versus the criminal. In this case also, it is the people versus the criminals who have sold the jobs. So the public prosecutor is the person who is supposed to get the proof. We don't have to get the proof. It is not our job to get the proof. It is the public prosecutor's job. The public prosecutor reports to our home minister, who's Pramod Sawant. Why is he asking us for proofs? Is he lost his marbles? Does he not understand the law? Does he not understand the job of the Home Minister and the Chief Minister? It's his bloody job to get the proof. The public prosecutor is supposed to get proof and submit it in the court. आम्ही कित्याक बोतून तुमकडे प्रूफ अरे एलिगेशन जाल्या अरेस्ट जाल्या. श्रुती प्रभुगांवकर वॉज अ BJP spokesperson who's arrested and released on bail. Now whether she is convicted, unconvicted, she is a BJP person. The other person who got arrested and was released on bail was that Govind Gaude's PA नको कोण आसलो तो BJP तो मिनिस्टर जालो न्हू गोविंद गावडे जालो की ना. Who's the onus is on the public prosecutor. Once as the CM said ना हांव पब्लिक प्रोसिक्युटराक सांगतो रे इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक जाय आनी हे सारकें जावंक जाय ना कोणाक प्रूफ मागता आमकडे प्रूफ मागता. पिसो सुटला दिसता तकलेन. ही डजंट नो द जॉब ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ही डजंट नो द गव्हर्मेंट वर्क्स. देन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट. नो and if you are so worried about your reputation माझे नाव प्रियर करता when you sit on the post no तुझ्या नावाचे काय पडले ना. you are the CM of Goa. आमच्या गोंयची लॉस काडटा मरे हो गोंयची लॉस काडटा. हुंयच्याच आमी राज्यान दुसरे आयकोंक ना की गोंयची बायल सीएमाची बायल आनी सीएम जॉब विकता म्हणून राज्यपालान सांगला. हे केन्ना तुमी हुंयच्या राज्यान आयकलां. 75 years of independence आझादी का अमृत महोत्सव जालो 75 years आनी केन्नाच आमी हुंयच्या राज्यान आयकोंक ना की त्या राज्याचो राज्यपाल म्हणटा की त्या राज्याचो सीएम आनी तिची बायल पयशे घेता म्हणून. हे गोंयचे नांव पिड्यार करूंक एका सीएम गेलोलो आमी आनी प्रूफ आमकडे मागता. एनी फर्दर क्वेश्चन्स? This case with reference to job scam will be then forward to ED. This is what CM was referring to yesterday. So the ED, I would like to explain to people and I'll say this in Konkani. ED चे काम कितें proceeds of crime जाल्या उपरांत म्हणजे क्रायम कितें कोणें ब्रायब घेतलो तो क्रायम जालो. Proceeds of the crime is completed when I have bought the job, right? So if I am selling the job
right? म्हाकोडे ते पयशे येयले. That is called proceeds of crime. After the crime is transacted, the proceeds of crime. So the people who've taken money, कोणे पयशे घेतल्या, तेंकोडे proceeds of crime आसता. ED is supposed to investigate proceeds of crime and what happens to the proceeds of crime and how that money is laundered. That is the job of the ED. Point number 1. CBI is supposed to investigate the crime. Where is the CBI? Crime zala to ED investigate kochcha na. That is not their jurisdiction. ED is supposed to investigate proceeds of crime and how the money got laundered. That's the Enforcement Directorate's job under the Prevention of Money Laundering Act. I have read the act in totality because they are using the act to screw us over everywhere across the country. I have read the act. So that's what the act provides for. The CBI's job is to investigate the actual crime. That is why CBI and ED go hand in hand. Where is the CBI investigating anything? Where is the judicial person who's on top of the CBI? Why are we saying judicial person? Judiciaryचो एक्स कोण जज आहल्यार, सुप्रीम कोर्टाचो हाय कोर्टाचो जज आहल्यार इंडिपेंडन्स इज की. तो म्हणटलो बा हांव इंडिपेंडंट मनीस, आय एम फ्रॉम द जुडिशरी. द गव्हर्नमेंट इज अ सेपरेट executive wing of governance. The judiciary is a separate wing of the government. Independently, the judiciary will oversee the CBI, who will investigate the crime, and the ED will investigate the proceeds of the crime. This is how the law works. So just by talking about, and ED is doing what? ED is calling up the person who gave the money. तुवें पयशे खंयच्यान हाडले? कितें फकाणां रे हेंची? And as I mentioned in the whole timeline, EDचे जे आता development जाला पळय, that is just one more, he has to make the right noises in the media to let people know that as if he is doing something. पूण जशें तुमकां सांगलें, ED कोणाक क्वेश्चन करता? जांकां पयशे दिला तांकां क्वेश्चन करिना. ज्या लोकांनी पयशे दिले तांकां क्वेश्चन करता. The people who are already victims, who have already lost their money, the ED is asking them तुवें पयशे खंयच्यान हाडले काय म्हणून. So this is nothing but using the ED to intimidate complainants and to stop more complainants from coming forward. We repeat our single point demand. We need an independent judicial inquiry into this matter, which cannot be influenced by the chief minister or any minister or anybody in the Bharatiya Janata Party. Sorry? That I think if they want suggestions, we can we are suggest a happy list to of give some suggestions, but the CM has to be open. He has to say yes to this. From day one, 2 महिन्याच्या आजपर्यंत तुमकां सांगता, he has just brushed this aside because this is the only way the facts of this matter will come out. व एकूच पर्याय आसा from where the truth will come out, and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant does not want the truth to come out. No, and also if the Chief Minister wants options, there are multiple options. There's Justice Ferdinand Rebello, who's a retired justice living in Goa. There are a lot of retired senior judges and justices of the High Court and the Supreme Court living in Goa who are free to take up this task and do this judicial inquiry. तांकां नांव ना जाल्यार आमी दिवंक जाता. ओन्ली आमी एक परतेन एक लिस्ट करून दिता, तांकां जायना जाल्यार. Have you met or called Satyapal Malik ji? We had invited, in fact, Satyapal Malik ji to come to Goa, and he has said that I will come to Goa and we will have this discussion and we will talk more about this subject, and he's just not had the time. We had actually called him to come before the elections, the Lok Sabha election जाचे आधी आम्ही ताका invite केलेलो, आणि तो he was very happy to come. In fact, he told us how much he loves Goa and how much he loved his time in Goa, how much he misses the governor's palace in Goa. ते सगळे आमकां सांगून तो म्हणूंक लागलो की हांव येवंक तयार आहा, पूण मातशें म्हाका फ्री टायम मेळ्ळे उपरांत येतलो हांव. So we are waiting when he is going to come. Now that you reminded me, I'll remind him that the invitation is still pending, and we want him. आमी ताका विचारूंक सोदता, सर आनीक डिटेल दिया आमकां, हें कितें जालेलें तें. आमी ते डिटेल्स mentioned that he's been harassed despite being a complainant. Yes, he is being harassed. No, he said that multiple times. He said that he see तेजे घराक रेड जालेली तुम्ही जाणा. 2 दीस थिंगा CBI आनी ED तेजे घर, CBI आहली, ED नाहली तेजे घर. CBI 2 दीस तेजे घरा आहली. कंप्लेंट तेणे केल्या. 2 दीस तेजे घरा CBI आहली. This was before the election. This was just before the election when he was talking about. See, when Satyapal Malik brought up this issue of the Goa Chief Minister and his wife, he had also brought up the issue of how the Balakot strikes were a scam, right? I remember that video very, very properly and carefully. He had said that Balakot strikes करपाची कांय गरजच येवची नाहली, कित्याक तो जेन्ना lieutenant governor आहलो काश्मीराचो, he had told Amit Shah and he had told Narendra Modi that these
this thing is happening, and like our troops need proper transportation. If the troops were given proper transportation, they would not be vulnerable to an attack from the terrorists. But they were not paid attention to. The troops were kept in a vulnerable position. They were not given the right transportation. They were made to go by road instead of taking a flight. On that road, they were attacked by terrorists. That's why the government got the opportunity to conduct the Balakot strikes, right? So basically, he brought up this whole issue. But the small part of the issue was the fact that he brought up our useless Pramod Sawant and his wife and how they are taking money. That was a very minor part of the issue, but he was talking on a larger issue. And immediately he got raided by the CBI. That story is like, I can repeat it in my sleep. That story is extremely clear. गोंयच्या लोकांक आख्ख्या गोंयांत ती स्टोरी जाणा. So what is happening in this country is absurd and ridiculous. And at least, like, in Goa, we are not going to tolerate. आमी गोंयकार, आमी रावन तांकां क्वेश्चन कोत्तेले. Like you said, Satyapal Malikaक आमी आपयला आनी ताका टायम मेळटलो पळय तेन्ना येतलो. Thank you. Thank you.